फाटले खूबशे दीस जाले सांकवाळे सांजुजे वाजाचे फेस्त खंय मनोवचे ह्या प्रश्ना वयल्यान बोवाळ चालू आसा. थळावे म्हणटात पारंपारीक सुवातेचेरूच फेस्त जावचें. दुसऱ्या सुवातेर फेस्ताचे थळ हालोवचे न्हय म्हण सांकवाळच्या थळाव्यांनी आज बिशपाच्या पॅलसीर मोर्चा काडलो. आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. म्हाका 59 वर्सां जालां आनी हेज्या पयलीं सुमार 400-450 वर्सां देखून हे फेस्त आमचे सांजुजे वासाचे सांकवाडे सांतवाडीन जाताले. पूण आतां सडनली आमच्या वडिलांनी हे दुसरे कडेन व्हरोंक चिंतलां तेन्ना आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांचो सांजुजे वासाचे तांकां तांची आडकुळा म्हणजे तांकां थंयसर शिफ्ट केल्लें नाका. कित्याक इतलीं वर्सां थंयसर त्या जाग्यार करून येयल्यात आनी आमची जाणटी सगळीं जाणटी भुरग्यां तांकां दुसऱ्या जाग्यार व्हेल्लें नाका. आयज देखून आख्ख्याच गोंयान खंयसरूय एक सुवातेर गर्दी जायना आसलोलें खंयचेंय फेस्त आमच्या वडिलांनी दाखोवचें लुगार खंयच्या फेस्ताक गर्दी जायना ती आनी हेचे वयर चिंतचें आनी ही नाका जाल्ली सांगून गर्देच्या नांवान दुसरे कडेन शिफ्ट करपाक हें आमकां लोकांक मानना. तेन्ना आमच्या वडिलान आनी एक फावटी चिंतून ज्या जाग्यार फेस्त जाता थंयसरूच दवरचें आनी थंय दुसरे कडेन हालोवचें न्हय. कसलेय त्रास पडो कितें लुगार करपाक वा कितें मानपाक आमी सगळो गांवचो लोक एकठांय जावन एकठांय रावन हेल्प करपाक रेडी आसात. फेस्ताचे विनूद शिफ्ट करता तेजेर आमी प्रोटेस्ट केला. मोर दॅन 400 इयर्स 150 इयर्स 450 वर्सां जालीं हें फेस्त थिंगसर जायन येता आनी आजून जातलें. ह्या वर्सा सडनली कोणाक खबर नासतना लोकांक सांगनासतना तेणी डिसिजन घेतलें की फेस्त दुसऱ्या जाग्यार वचता म्हणून. त्या जाग्यार आजुनूय कांय एक स्ट्रक्चर ना म्हणल्यार रोड एक्सेस ना आनी लुगारूय ना आनी ते कोत्ता येता. तर लुगार नासतना आनी कसली स्ट्रक्चर नासतना थिंगा फेस्त वता कित्याक वता काय प्रश्न ताका विचारल्यार ते म्हणटा आमी पळयता म्हणटा ह्या वर्साक कशें जाता तें. ह्या वर्साक पळयता फादर म्हणटा पण विगार जेराल पळोवपाचें कांय ना. आमकां फेस्त आमच्या जाग्यार आहा तेंच आसूं दी. तुमकां फेस्त करूंक जाय जनराचे 16 न्हू दुसरो खंयची तारीख दवरा. जनराचे 16 फेस्त जाता तें हिंगाच जावपाचें. दुसरी खंयचे तारखेर कोराय आमकां लागना. सावथ सायडीन 2 फेस्त करता आतां आमची गोरजेक आनी थिंगाय करता. 3-2 कितें करून जाताय तेच भाशेन हिवूय 2 कराय पूण डिफरंट तारखेर. थिंवूय 2 तारखेर 2 वेगळी वेगळी तारखेर जाताय तेच भाशेन हिवूय कराय. आमकां कांय प्रॉब्लम ना. पूण जनरा 16 जाता 5 वर्साचें सदांचें फेस्त ट्रेडिशनल तें थिंगाच आसपा जाय. जायत प्रश्न ताणें काडले जायत प्रश्न जावप ताका दिलो पूण तें एकूच उतर तेंचें बेसून साहेब थिंगाच करूंक सोदता थिंगाच जातलें. आमी मागलें आतां लास्टाक जनरलचे 16 सगलो लोक येवन आमी थिंगा लादीन करतले. कोप्याल खंय बंद 10 दीस आमची सांतवार बंद फेस्ताक आनी नोवेनाक लागून. मागीर आमकां आनीक वच कित्याक जाय. फेस्ता दीस बंद आसूं ना उक्टी आसूं लोक सगलो आमी आतां येयला तेज्याकी लोक चड येवन थिंगा आमी मूज लावन लादीन करतले फेस्ता आमी आमचे. तर ते मागीर कितें करता तें करूं. आतां आमकां कांय लागूंक ना. आडकोडी येयलो जाल्यार परतें शिफ्ट हिंगा हाडटले कांय जाल्यार तें आपूण सांगूंक शकना म्हणटा. फादरान सांगलां आमकां आतां लादीन घेवन बायक जनरल सांगलां लादीन तरी करतले कित्याक आमी सांतवार बंद जावपाक दिवपाना. So we went with a peaceful suggestion to the bishop stating that people from Sankwal, not only people from Sankwal, but the sentiments of people are being hurt. And we tried our best to see whether we could have the feast out here. But it comes to a conclusion that the bishop seems to be more like a dictator than anything else. We tried to convince him to convince the bishop, try to convince the vicar that you know what, speak to the bishop and speak about our sentiments. We have worked hard, we have prayed hard for many years to make him a saint, but he says that
it is not your saint, it is Goa saint. So the next suggestion we gave him was that we'll take signatures and we'll get more than 5,000 to 10,000 signatures to keep the feast in where it was previously held. But he denies and says that I don't believe any signatures. Your signatures are of no use, so don't waste your time out here, he says. So there's no cooperation between the bishop and any of these people. It is just he, myself, and me. We have become like slaves. The only time he needs public like us, and I'm talking about outsiders, is when he needs the money. There are a lot of Hindus who give donations to them. Tell me something, don't they have the right to speak what they want? Isn't Saint Josephus their saint too?